सरकाराच्या मंत्रिमंडळ विस्तारान शेनवारा 3 मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची सोपूत घेतली। सुदीन ढवळीकर, निळकंठ हळणकर आणि सुभाष फळदेसाय मंत्रिपदाचो सोपूत घेतलो। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लयान मंत्रिपद आणि गोपनीयतेचे सोपूत दिली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले। महत्वाची गजाल म्हणल्यार तिगाय मंत्र्यांनी मराठींतल्यान सोपूत घेतलो। हालींच उक्तावण केल्ल्या नव्या दरबार हॉलांत हो सोपूत विधी सुवाळो पार पडलो। विधानसभा वेंचणुकेच्या पयलीं सुदीन ढवळीकर भाजपा विरोधांत वावुरतालो आणि भाजपा विरोधांतूच ताणें विधानसभा वेंचणूक लढयली। उपरांत भाजपान सुदीन ढवळीकराक आस्पावीत करपाचेर भाजपा कार्यकर्ते तशेंच मंत्र्यांनी आक्षेप घेतलो। सुदीन ढवळीकराक मंत्रिमंडळान आस्पावीत करचो न्हय हाचेर सगळ्यांनी विरोध उक्तायल्लो। मात आतां सुदीन ढवळीकराक मंत्री पद दिवन ताका भाजपान एक पोर्टफोलिओ लेगीत दिल्लो आसा। सध्या तुम्ही पळयतात निळकंठ हळणकर सोपूत घेताना। आयज तुम्ही पळयतात 3 मंत्र्यांनी सोपूत विधी घेतलो। सुदीन ढवळीकर, निळकंठ हळणकर आणि सुभाष फळदेसाय। सुभाष फळदेसाय हो सांगेचो आमदार आणि किमान 28 वर्सां उपरांत सांगेकारांक एक पोर्टफोलिओ मेळ्ळा, मंत्रीपद मेळ्ळा। गोंय मंत्रिमंडळान सुभाष फळदेसायाक सुवात मेळिल्ल्यान सांगेकार उमेदीन आसा। भाजपान मंत्रिमंडळात सुभाषाक आस्पावन घेतिल्ल्यान सांगेचो 28 वर्साचो मंत्रिपदाचो दुकोळ निमाणे कडेन सोंपलो, अशी भावना ह्या वेळार सोपूत विधी सुवाळ्याक आयिल्ल्या सांगेच्या लोकांनी उक्तायली। सोपूत विधी सुवाळ्याक आयिल्ल्या सांगेकारां वांगडा आमचो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट प्रतीक परबान संवाद साधलो। सांगे मतदारसंघाचो 28 वर्सांचो वनवास सोंपलो अशें दिसपाक लागला, कारण सांगे मतदारसंघाच्या आमदाराक आयज मंत्रीपद मेळपाचें आसा। सांगे ह्या मतदारसंघाक 26 ते 28 वर्सां पयलीं फॉरेस्ट मिनिस्ट्री मेळिल्ली थंयच्या आमदाराक, फक्त 3 म्हयन्यां खातीर मेळिल्ली। आयज परत एक फावट सांग्याच्या लोकांची उर्बा वाडल्या, कारण सांगे मतदारसंघाक एक मंत्रीपद मेळपाचें, कॅबिनेट दर्जाचें मंत्रीपद मेळपाचें। आमी सांगे मतदारसंघातले कांय फुडारी आसात आमच्या फुडल्यान, तांचे कडेन उलोवया, तांचें मनोगत जाणून घेवया कितें म्हणणें तेंचें तें। आयज सांगे मतदारसंघाक मंत्रीपद मेळपाची चिन्ह आसा, तो कितें दिसता तुमकां, कशें दिसता? आमी सारकी आज उमेदीन येयल्या हिंगा आनी आमकां आज म्हाका दिसता 23 वर्सां जालीं। एक 3 म्हयने पाणू वासुपायक म्हणटा एक मिनिस्टर जाल्लो, फॉरेस्ट मिनिस्टर, तेज फाटल्यान आनी कांयच ना। म्हणून आमी आज इतले वनवास भोगताय, 20 वर्सांनी आमी हेच भोगताय। आयज बरे उमेदीन आमी आयज उमेदीन येयले, आमकां आयज मिनिस्ट्री मेळटो म्हणून। आमगे सुभाष बाबा तर बरी मिनिस्ट्री दिली जायत जाल्यार सांग्या डेव्हलपमेंट फकत सुभाषच करूं शकता आनी दुसरें कोण करूं शकना। तुम्ही एक पंचायतीचे निवडून हाडल्या, आमी सदांच बीजेपीक निवडून हाडल्या 5दा, एकचदा म्हणटा अबक्स, तरी आसतना आमकां इतले वर्स निवडून आशिल्लो, आमचे अन्याय आशिल्लो। हो आतां अन्याय हें जाता। 90% तरी काम जातली नक्की, आणि त्याका इथे तिथे दम हा, पावर हा, दम हा काम करून घेवपाची। तो आमदार नासता, गेले 5 वर्सां आमदार नासता आमची काम करून जाल्लो, आणि आता एक आमदार जालो, आता मिनिस्टर जातलो,
आणि त्यांना आता किती करतलो ते आमचं सांग्या इतलं डेव्हलप जातलो 90% डेव्हलप जातलो त्याच्या हांगा धडाडे बरोबर आसा काम कशें करून घेवपाचें तें म्हायती आसा आमी सांगपा म्हळ्यार आमी विरोधकांक दाखयतले आमचो आमदार आसा तो पडलो पूण तो बीजेपीचो आनी आमी तो आमदार सुभाष फळदेसाय पडोन बसून तेणी जे कार्य चालू दवरलें पळय 5 वर्सांक आख्खे सांगकार पसून आबूज जाले कारण हो पडलो मनीस असं काम करता आनी जो रुलींग आमदार आसलो प्रसाद गांवकर तो निधन रावलो आनी तेजे मदीं एक सावित्री कवळेकर म्हणून येयली पयशे घेवन सांगकार मत मारना हें सगळें लोकांनी दाखयलें जे भशेन तिणी पयसो मोडलो सावित्री कवळेकरान ते भशेन सुभाष फळदेसाय व्हांवोन वचपाचो पूण सांग्यावेले लोक प्रामाणीक आनी सुभाष फळदेसाय सोडना कारण तेजी जी कुवत आसा काम करपाची धडाडे आसा आनी 5 वर्सां लोकांची जी सुभाष फळदेसायन सेवा केला तेका लागून सगळे सांगकारांनी तेका निवडून हाडला. सावथ आनी नॉर्था पळय जाल्यार आमच्या सांग्यार जे उदकाचो चड जो सांठो जो आहा तो सांगे मतदारसंघात आसा आनी जवळ जवळ आज 300 MLT प्लांट 2 प्लांट आसात त्या दोनूय प्लांटाच्यान आमचे 300 MLT सावथाक नॉर्थाक डायवर्ट जाल्यात आनी हें उदक सगळें आमचे सांगे मतदारसंघाच्यान वयता. तशेंच मायनींग मोठ्या प्रमाणान आमचे मायनींग आसा मायनींग लीज आसा आनी मायनिंगाच्यान भरपूर ट्रान्सपोर्ट जाता हे कारणान आमकां रेवन्यू खूब आसा आनी पूण आमचेर दुर्लक्ष अशें खंयचे आज जवळ जवळ 28 वर्सांनी 3 म्हयन्याक तरी कांय करूंक शकले ना. आमी 3 म्हयने आमदारकी दिली एक मिनिस्ट्री दिल्ली पाणू वसू नायक म्हणटा तेका पूण तेतून आमी 3 म्हयने कांय करूंक शकले ना. पूण आयज आमचे खूब अन्याय जाल्लो आसा आनीक आमचे अपेक्षा आमगेली खूब आहा युवक आमचे खूब बेकार आसा युवकय बेकार आसात आनी जवळ जवळ आयज प्लांट जे पळय आसा 2 त्या दोनूय प्लांटां भितर 300 MLT प्लांटां भितर जवळ जवळ आमचे 100-200 कामगार घालपाक मेळटा आमचे हे तरणाटे युवा तरणाटे आहा तांकां घालपाक मेळटा आनी हो इतलो जर डेव्हलपमेंट आमचे कडच्यान जाता आमचे कडच्यान वयता जाल्यार हेजेर गव्हर्मेंटान मातसो विचार करून आनी आयज तो विचार केलो असो दिसता म्हाका ग्रहीत धरून आमी आयज मोठ्या संख्येन आयज सांग्यावयले इतले आमचे युवक तशे तरणाटे जाणटे तशे जाणटे हे सगळे आयज हांगा जमल्यात. सांगे मतदार संघाच्या लोकांचे तसे प्रश्न कितलीशीच वर्सां आडकून उरिल्ले आसा. ह्या मंत्रीपदांतल्यान तांचे हे सगळे प्रश्न फॉरेस्ट रायट्स त्या भायर उदकाचे त्या भायर एम्प्लॉयमेंटाचे हे सगळे प्रश्न सुट्टले अशी तांकां आस्त आसा. राजभवना कडल्यान हांव प्रतीक परब गोवंतक TV खातीर. आपल्याक मेळिल्लें मंत्रीपद हो सांगेकारांचो आनी समाजाची सेवा करपी आपल्या कार्यकर्त्यांचो भोवमान आशिल्ल्याची प्रतिक्रिया मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायल्या. भाजपा सरकाराची दरेक येवजण समाजाच्या निमण्या टोकावयल्या घटकां मेरेन पावयतलो असो विश्वासूय सुभाषान उक्तायलो. मंत्रीपद मेळ्ळ्या उपरांत आमचो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट प्रतीक परबान सुभाषा वांगडा मन मेकळ्यापणान संवाद साधलो. मागीर जिल्हा परिषद मागीर तेज्या उपरांत आमदार मागीर उपसभापती आनी आतां मंत्रीपदाची शपथ घेवपाक आयिल्ले आसात सुभाष फळदेसाय. तांचे कडेन विचारया ह्या प्रवासा बद्दल ते कितें सांगतात कितें म्हणटा इतलो प्रवास तुमचो त्या बद्दल. प्रवास व्हडले मंत्री जालो म्हणजे कितें खूब व्हडले काय अचीव केले अशें कांयच ना. आमचे भितरलो कोणी सामान्य कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टी भितर मंत्री जावपाक शकता आनी उंचायली पदां भोगपाक शकता. हो सन्मान आसा तो आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रामाणीक निश्ठावंत क्रियाशील कार्यकर्त्यांचो आसा. हांव तांचे एक प्रतिनिधी म्हणून आसा पूण हांव जर कोणाकय क्रेडीट दिता जर जाय जाल्यार आमच्या तळागाळाक जे गांवांक दुर्गम भागां भितर पसून आशिल्ले तळमळीन काम करपी कार्यकर्ते आसात. म्हणजे म्हाका विशेष अशें कांय ना. ही एक संदी आमकां दिल्ली आसा. आमच्या सरकार किंवा पक्षान आमचेर दिल्ली एक जबाबदारी आसा एक अतिरिक्त जबाबदारी एक सेवाव्रत आमी जे घेवन काम करतात ती सेवा आमच्या तळागाळांतल्या अंत्योदय तत्वाचेर ह्या हातूंतलो शेवटचो जो मनीस आसा जाचे कडेन कोण पावपाक शकना ते पावपाची संदी आमकां सरकारा कडल्यान दिल्ली आसा. आमच्या भारतीय जनता पार्टीन कार्यकर्त्याच्या एक प्रामाणीकपणा बद्दल एक प्रशस्ती पत्र म्हणपाक जाता. 2 दशकां उपरांत सांगे मतदारसंघाक मंत्रीपद मेळपाक लागला. कशें दिसता तुमकां कितें कशें दिसता आतां हें. बरें दिसता कारण म्हाका मंत्रीपद मेळ्ळें म्हणून न्ही लोकांचें एस्पिरेशन आशिल्लें सांगे मतदारसंघांतल्या सगळ्यांक दिसतालें की आमचेर कदाचित अन्याय जाता कारण एक दुर्गम भाग तातूंत भितर आदिवासी जमात तातूंत भितर खेडी डोंगर टेकड्यो आनी निसर्गान भरून दिल्ले आनी सांगेकारांक सदांच दिसतालें की रेव्हेन्यू क्षेत्रां भितर आमचें खूब मोठें योगदान आसा.
चडांत चड दूद सांग्या वेल्यान येता, चडांत चड शेती सांग्या वेल्यान येता, मायनिंग सांग्या वेल्यान येता, उदक म्हणजे अर्दे अदीक गोंयान भितर उदक जें आसा तें सांग्या वेल्यान येता, तेन्ना आमकां बाकीचे गोश्टीं भितर दुर्लक्ष कित्याक जाता? भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलें, आमच्या वरिश्ठांनी, आमचे प्रदेश अध्यक्ष आसतले, मुख्यमंत्री आसतले, संघटन मंत्री आसतले, हांणी पुरेपूर विचार केलो आनी सांग्याचेर अन्याय जावचो ना हाची दखल घेतली. मायनिंगाचो विशय आता सध्या बरोच हे आसा की गव्हर्नमेंटाक रेव्हेन्यूच्या बाबतींत सगळ्याच्याच बाबतींत मायनिंग मदत करता आणि सांगे मतदारसंघा भितर मायनिंग प्रचंड चड प्रमाणात आशिल्ले. तुमचो कितें प्रयत्न आसतलो मायनिंगाच्या क्षेत्रा भितर? मायनिंगा भितर आयजच न्हय तर 2012तल्यान आमी प्रत्यक्ष कार्य करीत आसा, कारण ह्या भागांतली दुखणी आमकां खबर आसात आनी हांव एक मायनिंग वेवसायीक, हांव एक मायनिंग ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो आनी म्हाका म्हजे परस चड दूख आनी कोणाक कळचें ना, म्हणून मायनिंग हे स्टार्ट जावपाक जाय त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी काम करतात. सांगे मतदारसंघाचे कितलेशेच तेंपान आयज आमदाराक मंत्रीपद मेळपाचें आसा, ताका लागून लोकांची उमळशीक बरीच वाडिल्ली आसा. आमदारानूय मंत्रीपदाची सोपूत घेवच्या पयलीं आमी प्रयत्न करतले आनी लोकांचो प्रश्न सोडयतले अशें म्हणून सांगलां. मिनाचो प्रश्नय सुट्टलो अशी आस्त आसा लोकांक. ताका लागून आतां मंत्रीपदां कितें कितें पडटलीं, खंयच्या आयज सोपूत घेतिल्ल्या आमदारांक तें पळोवचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रतीक परब. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हाणें महापालिकेचो 2022-23 वर्सा खातीरचो 101.67 कोटींचो अर्थसंकल्प सादर केला. अंदूच्या अर्थसंकल्पान फाटल्या वर्सा परस 37.87% वाड दाखयल्या. अंदूच्या अर्थसंकल्पाची योग्य पद्धतीन अंमलबजावणी करतले. पणजेतल्या लोकांक दर्जेदार सुविधा दितले. सगळ्याच नगरसेवकांक विश्वासान घेवन आपूण राजधानी पणजेची चडांत चड उदरगत करपाचो यत्न करतलो अशें आश्वासन महापौर रोहित मोन्सेरातान दिलें. Everyone brought up a lot of issues that I feel also that need to be corrected. There were certain budget heads that didn't meet standards or it was not done correctly. So in the next coming days we will rectify all of the issues that we have in the budget. We will ensure that everything is done. So the budget is not passed? The budget is passed, but we will make rectifications to the budget. All the issues that the government... We showed 101 crores as the estimate, including receivables, what we're supposed to get from 101, what we're supposed to get from dues and everything also. So that is custom for any budget also. So now this year we'll start working. See, we've already recovered 12 crores now in dues out of 35 crores. So this year now we will try to do much better than that. So if it's 12, then we'll try for 15 or 20 crores this year. 2021-22 वर्सां खातीरचो मनपाचो अर्थसंकल्प 63.17 कोटीचो आशिल्लो. अंदू तातूंत 37.87 कोटीची वाड केल्या. अर्थसंकल्पान मनपान कसल्याच प्रकारच्या करान वाड करूंक ना. पणजी मनपा कार्यालयान शुक्रारा जाल्ले विशेष बसकेंत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी अर्थसंकल्प सादर केल्या उपरांत विरोधी नगरसेवकांनी मनपाक अंदू इतलो महसूल मेळटलो असो प्रश्न उपस्थित करून अर्थसंकल्पा विशीं दुबाव उक्तायला. हाचेर पयलीं स्थायी समितीचे बसकेंत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचेर 2 दीस चर्चा जावन सगळ्यांच्या निर्णया उपरांत ताका मंजुरी मेळटली. पूण हे खेपे स्थायी समितीचे बसकेंत अर्थसंकल्पाक फकत 10 मिनटांत मान्यताय दिल्या असो दावो विरोधी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादोन केला. आता एक स्टडी केल्या जाल्यार 10,000 सरप्लस. 10,000 इज अ सरप्लस. बाय मिस्टेक 12 crores मिळाले. आणि जेन्ना आय गिव अप द मेयरशिप it was 47 lakhs surplus. My last time 47 lakhs. आणि आता 10,000. पण नेहमी म्हाका आमकां गुणायतले ते सरप्लस म्हणून सांगून जाय कितके सरप्लस ते. What I mean, mayor is being misguided. Mayor should take things very seriously with his officers. Misguided by all his officers and all. He has to apply his mind, think about it and see. पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्प चालीक लायला. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाखाला कितलीशीच कामां हातीन घेतल्यात, पूण ती सगळी कामां अर्दकुटी आसात. ही कामां आतां केन्ना पुराय जातली काय? तशेंच आमची पणजे केन्ना म्हूण स्मार्ट जातली असो प्रश्न पणजेकारांक सतावपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयान रस्ते अपघातांत वाड जावपाक लागल्या. साबार वाठारांनी सुरू आशिल्ल्या फ्लायओव्हरांची कामां, पिड्ड्यार जाल्ले रस्त्यांचेर आशिल्ली आडवेळी मोडणां, झुजा पावड्यार चालू आशिल्ले महामार्गाचें काम, बंद आशिल्ली सिग्नल यंत्रणा आनी धोकोदायक पद्दतीन गाडयो चलोवपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडल्यात.
फेब्रुवारी म्हयन्यान रस्त्याचेर जाल्ल्या एक्सिडेंटान 21 जाणांक मरण आयला. मरण आयिल्ले 7 जाण उत्तर गोंयचे जाल्यार 14 जाण दक्षिण गोंयचे. 21 एक्सिडेंटा भितरले 15 एक्सिडेंट मोटरसायकल चलोवप्यांचेच जाल्यार 2 जाण स्कूटरीच्या फाटल्यान बशिल्ले, 3 जाण रस्त्यार चलतना आनी एकटो प्रवासी अशी माहिती येरादारी खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या. फेब्रुवारी म्हयन्यान वट्ट 251 एक्सिडेंट जाल्यात. तातूंत 21 भिरांकूळ एक्सिडेंट, 14 मध्यम स्वरूपाचे एक्सिडेंट, 41 बारीक सारीक एक्सिडेंट आनी 175 दुखापत करपी एक्सिडेंट. हातूंतले 20 जाण चड दुखापत करपी एक्सिडेंट जाल्यार 69 एक्सिडेंट बारीक सारीक स्वरूपाचे. फेब्रुवारी म्हयन्यान बद्द 1740 जाणांक तालाव घाल्यात अशी माहिती येरादारी खात्यान दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयटीचे प्रकल्प फुडें व्हरपाची गरज आसा. घराघरांनी इंटरनेट रेंज मेळची ह्या खातीर येवजण्यो सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. आयटी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. मुळाव्या सुविधांचो अभ्यास करून पर्यटनाक उबारी दिवपा खातीर आराखडो तयार करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. पर्यटन तशेंच आयटी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची ताणें बसका घेतली. बसके उपरांत ताणें ही माहिती दिली. म्हाका एक आयडिया आशिल्ली ती फायबर टू द होम, a concept which will be unique to the country and start from Goa where we have every house connected. So फाल्यां तुका e-content जाय, कितें जाय, स्मार्टफोन घेवन वयर जंगलान वचच्या पेक्षा टीव्हीचेरूच तुका मेळटलो. तातूंत तुका यू हॅव केबल ऑपरेटर्स, यू हॅव अदर स्टेक होल्डर्स, एवरीबडी कॅन बी रोप्ड इन. सो economies run well, we are able to connect well and connectivity to every household because internet I believe is become another fundamental right. आम्ही जसो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ हें म्हणटा, आतां फ्रीडम ऑफ इंटरनेटूय जाय. सो वी नीड एवरीथिंग टू कम इन. शणै गोंयबाब हांची आयज पुण्यतिथी. कोंकणींत जें ना तें आमकां दिवपाचो यत्न शणै गोंयबाब हांणी केलो. जाणी जें लेखन ताणें केल्लें तातूंतल्यान कोंकणी मनशाचो स्वाभिमान जागयलो. कोंकणी मनीस आपलें अस्तित्व शेणून बशिल्लो आनी तो आपल्या आवय भाशेक विसारिल्लो. त्या वेळार गोंयकारांक तांच्या साहित्यीक आनी सांस्कृतीक अस्तित्वाची पुनर्जीवन शणै गोंयबाबान आपल्या लेखनांतल्यान आमकां करून दिल्लें. कोंकणी भाशेक भौशीक वळख दिवपी ज्येश्ठ साहित्यीक शणै गोंयबाब हांकां तांच्या पुण्यतिथी निमतान आमी आर्गां ओंपता. मतभेद कुशीक दवरून हिंदू संघटीत जाले जाल्यार देशाचो फुडार पळजळीत आसा अशें मत विश्व हिंदू परिशदेचे गोंय राज्य मुखेली आनी आदले आमदार मोहन आमशेकार हांणी उक्तायल्या. परिशदेच्या कार्याची तांणी म्हायती दिली. दिवचले घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मोहन आमशेकार उलयताले. ह्या वेळार शंभू परब, संजय नाईक, सूर्यकांत देसाय आनी हेर हाजीर आशिल्ले. सामाजिक समरसता म्हणजे हिंदू समाजामध्ये जे वेगवेगळे जाती, पोटजाती, भाषा ह्याच्यावरनं जर आपण विभागले जात आहोत ते सगळं नाहीसं करण्याकरता लहान रेषा जर हे न पुसता लहान करायची असेल तर मोठी रेषा तिथं आपण काढली तर ती आपोआप लहान होते. असं म्हणून हिंदुत्वाची कल्पना ही आपण समाजासमोर नेलेली आहे आणि सर्व मतभेद विसरून सर्व हिंदू समाज संघटित झाला पाहिजे, एकत्र झाला पाहिजे, तरच आपल्या देशाला चांगलं भवितव्य आहे असं आम्हाला वाटतं. आणि म्हणून सर्वांनाच आम्ही जाती, पंथ, भाषा, पक्ष सगळे भेद विसरून सर्व हिंदू समाजाला एक व्हावं अशी आम्ही सर्वांना हाक देत आहोत.
गोंयच्यो खणी बंद जावन वट्ट 4 वर्सां जाली. देखून खण वेवसायाचेर निबून आशिल्ल्या जायत्या फामिलींचेर उपासमारीचो वेळ आयला. तांचेर आर्थीक संकश्ट कोसळ्ळा. काम नाशिल्ल्याचे निर्शेवणेन करमले कुडण्या रमेश नायक ह्या मनशान काल सांजे खणपिटान उडी मारून आत्महत्या केल्ली. ताची कूड काल सांजे नौदळाच्या जवानांनी सोदून काडली. फुडल्या तपासा खातीर ताची कूड गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रमेश नायक हो पयलीं खण कंपनीन काम करतालो. शुक्रारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जाल्यात. शुक्रारा 2 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. शुक्रारा 660 चाचण्या उपरांत 2 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 12 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसात. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,336 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,474 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 30 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,234 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले जाल्यार 31,419 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. रावणफोंड बगल रस्त्याचेर येवपी सपटरी उड्डाण पुला खातीर निविदा तयार करून दवरिल्ली आसा. आतां ह्या खर्चाचो तपशील गोंय साधन सुविधा महामंडळाच्या फुड्यान मांडल्या उपरांत बेगोबेग कामाची निविदा तयार करतले अशी म्हायती मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतान दिल्या. जाल्यार शेनवारा साधन सुविधा महामंडळाच्या अभियंत्या सयत बसका घेतली. ह्या कामाक पयलींच सुरवात जाता आशिल्ली, मात विधानसभेच्या वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान काम बंद पडिल्लें अशें दिगंबर कामतान सांगलें. रिंग रोड भोंवतणच्या सौंदर्यीकरण आनी लोकांक सकाळी व्यायाम करपा खातीर वॉकिंग ट्रॅक करपाचें थारायलां. आता मदीं कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन जाका लागून खूब तेंप गेलो म्हणून आज सगळे वर्क्स रिव्यू करपाचें चालू केल्लें आसा मडगांवचे. तातूंत आज आमी रिव्यू मिटींग घेतिल्ली बेसिकली टू रिव्यू 6 लेन ब्रीज जो येवपाचो आसा ओवर ब्रीज तें कितें जालां आनी तातूंतल्यान आज कळ्ळें की ताजें ऑलरेडी टेंडर जालां, टेंडर ओपन जालां, पूण इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्टाक लागून इट कूड नॉट बी प्लेस बिफोर द GSIDC बोर्ड. ते आतां GSIDC कॉन्स्टिट्यूट जातकीर इट वील गो टू द बोर्ड मिटींग. मागीर ते कितले पर्सेंट एबाव बी ते पळयताले ते आनी देन दे वील टेक ए डिसिजन. ते म्हणजे इट इज एट द फायनल स्टेजीस ऑफ टेंडर जाला म्हणटकीर इट इज एट द फायनल स्टेजीस. इफ दे अप्रूव द टेंडर देन इमिजिएटली वर्क कॅन स्टार्ट. सेकंड दीस हो रिंग रोडाचें ब्युटिफिकेशन हो वॉकिंग ट्रॅक ताजे संबंदी तेंय पळोवपाक आमी आयिल्ले रिव्यू करपाक. काणकोणा वांयगण शेतां पिकपाक लागल्यात. फुडल्या 15 दिसां भितर शेतां लुवपाक सुरू जातली. अवकाळी पावसाक लागून शेतां लुवपाक मातसो कळाव जालो. ह्या वर्सा उदकाच्या उणावाक लागून भात शेतां करपून वचपाची भिरांत आसली. पूण ह्या फावट भात शेतांक उदकाचो उणाव जाणवलो ना. पूण आतां लुवणे वेळार पावस पडिल्ल्यान शेतांचेर वायट परिणाम जाला. ह्या वर्सा वातावरण बदलाक लागून भात शेतां वांगडाच काजी, आंबे, पणस आनी हेर पिकावळीचेरूय परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता. दमट हवामानाक लागून काजू पिकाचेर परिणाम जाला, पूण भात पिकाचेर त्या मानान कमी परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता.